National Institute of Virology, Pune, and Bharat Biotech Central Lab, and we will coordinate this entire study with ICMR, DCGI, and Red Cross Hospital. So we are starting the study from Monday. Thank you very much. Hello everyone, I am Dr. Sagar Redkar, Principal Investigator of Covaxin Project, the joint venture between ICMR and Bharat Biotech. This is to update you all about the progress of trial. So far, 50 subjects have been enrolled across the sites at AIIMS Delhi, Patna, PGI Chandigarh and Nizam Institute of Medical Sciences, Hyderabad, with no adverse reactions. We are also done with all the documentations and permissions. Monday onwards, we will start enrolling the subjects. It all will be COVID negative subjects. We are aiming for around 100 to 125 subjects for phase 1 and phase 2, where phase 1 is safety and phase 2 will assess the efficacy. We are hoping to finish enrollment and trial as early as possible. Thank you. राज्यात लॉकडाऊन सुरू मात एसेन्शियल सर्व्हिस म्हूण आशिल्ली किराणा माल दुकानां बंद. सोशल डिस्टन्सिंग पाळिना म्हूण पुलिसांनी चडशे कडेन दुकानां बंद केली. दक्षिण गोंयच्या एसपीन SGPDA मार्केटात वचून इन्स्पेक्शन केले. गोंयांत भायल्यान येवपी मालाच्यो गाडयो चालू आशिल्ल्यो. लॉकडाऊनात चडशा लोकांनी स्वता जावन दुकानां बंद केल्ली. कांय जाणांनी पुलिसांच्या भयान दुकानां बंद दवरिल्ली. वेर्णांतले टुलीप डायग्नोस्टिका फाटोफाट आता जुवारी एग्रोय कोरोनाचो हॉटस्पॉट म्हूण मुखार आयला. जुवारीन स्वता जावन कॉन्ट्रॅक्टा वयल्या 150 कामगारांची टेस्ट केली. तातूंतल्या 98 जाणांक कोरोना बादला म्हूण स्पश्ट जाला. ह्या कामगारांक राती मेरेन तरी कोविड केअर सेंटरांत व्हेल्ले ना. सरकारा कडेन सेंटरांत सुवात ना जाल्यार कामगारां खातीर कला भवनान ना जाल्यार कासावले हेल्थ सेंटरांत व्यवस्था करची म्हूण युनियन मागता. जेन्ना थायरोकेअर जे आसा ते येवन आमकां टेस्ट केल्ले तितून 98 लोक पॉझिटिव्ह जाले. आतां 98 लोक आतां 3 ते 4 दीस जाले आयज चिकाली हेल्थ सेंटर तांकां एडमीट करना. ते म्हणटा की ते बेड्स ना म्हणून. पेशंट्स थोडे सिम्पटमॅटीक आसा, एसिम्पटमॅटीक आसा. आयज जो आसा आमचे दोन भुरगे जे इफेक्टेड भुरगे जे चिकाली हेल्थ सेंटरान गेले, हे म्हणटा ताका परत टेस्ट करपा जाय आनी तुमी मंडे परत येया. अरे हांव म्हणटा जेन्ना हे टेस्ट ऑलरेडी केलेले आसा, जेन्ना हे ऑलरेडी सिम्पटम्स दाखयता, हे लोक कित्याक एडमीट जायना. हांवें डेप्युटी कलेक्टराक फोन मारला, तुवें कितें सिस्टम केला म्हणून. तेणेन म्हाका सांगलां की ते सिम्पटमॅटीक केसीस जे आसा ती आमी एडमीट करतले. एसिम्पटमॅटीक आसा ते 17 दिसाचे क्वॉरंटायन करपा जाय. आतां हांव सांगपाक सोदता सरकाराक, म्हाका अशें दिसता की सरकार हो पार्शियलिटी करपाक लागलो. आमी सरकाराक म्हणटा जे पळय लोक पॉझिटिव्ह आसा तांकां क्वॉरंटायन सेंटरान घाल, सिम्पटमॅटीक आसूं या एसिम्पटमॅटीक आसूं. काला भवन जी आसा ही एम्प्टी आसा फॉर द लास्ट 8 to 9 years. ती तरी कोविड सेंटर करची ना जाल्यार जी आमची कासावली हेल्थ सेंटर जी आसा ती कोविड सेंटर करची. कित्याक आयज जे पळय जुवारी नगरान 25,000 लोक जे ऑलरेडी रावता तितूंतले म्हाका आतां टील डेट 300 केसीस पॉझिटिव्ह जालेले आसा. सो जेन्ना आमची कोर्ताली आतां हॉटस्पॉट जाता तेन्ना म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान ताबडतोब कुट्टाय एक कोविड सेंटर करपाचो गरज आसा. कित्याक जे लोकांक तुमी पळय घरा धाडटा तांकां कोण एनफोर्समेंट करना सारकें. तांकां पंचायत आसा ती पंचायत पळयना, ते खंय भोंवता तुका खबर ना. सो कोविड सेंटरान घातल्यार हे आनी बरें. तांकां पळय तुमी घरा धाडटा, तुमी लोकांक आयज फळान घालतले. हांव चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टराक राणेक उलो मारता की हे जे पेशंट्स जे पॉझिटिव्ह जालेले आसा आमचे जुवारी नगरान तांकां ताबडतोब तुमी कोविड सेंटरान नाल्यार कोविड हॉस्पिटलान घालचे. वास्कोच्यान GMC चेकिंगेक आयिल्ले एका पेशंटाक दोतोरान गेट आउट म्हळें म्हूण बोवाळ. वास्कोकारां वांगडा असो भेदभाव नाका. हे घडिल्ल्या प्रकाराचेर सरकारान वास्कोकारांची माफी मागची म्हूण मागणी. जर ह्यो असल्यो घडणुको चालूच उरल्यो जाल्यार परिस्थिती हाता भायर वचपाची शिटकावणी. हो वास्कोकार आपले बायलेक चेकिंगेक घेवन GMCत आयिल्लो. तो वास्कोचो म्हूण कळटनाच खंय दोतोरान ताका गेट आउट म्हळो. हे चल्लां कितें काय म्हूण ताचो प्रस्न. एक दुख्खाची गजाल तुमकां सांगपाक दिसता. आतां हांव GMCन येयल्लो गोवा मेडिकल कॉलेज. म्हाजे स्वता मिसीस
माही वळवयकर हेका घेवन तेंचे मातशे भेणांक त्रास जाताले म्हणून ओके सो मातशें चड सिवियर जालें म्हणून हांव हांगा येयलो दाखोवपाक तेका तांचे चड पेन जाता म्हणून आतां इतकेंच एक व्हेरी दुख्खाची गजाल सांगपाक सोदता की हांगर जें कितें चल्लां JMCन इट इज अनएक्सपेक्टेबल आनी अनबेरेबल हे कित्याक सांगूंक करता की आतां आमी JMCन येयला पळय तुका दाखोवंक शकता तेणें सगळें विचारलें कशें कितें जाता कशें कितें जाता सगळें विचारलें आनी जेन्ना ताका कळ्ळें की आमी वास्कोसून येयला सो डायरेक्ट आउट गेट आउट हो शब्द जाला भायर सरा तुमी हांगर तुमकां घेवपाचें येना म्हणून क्लियर सांगलें तेणें दीस इज वॉट हॅपनिंग इन JMC हे आतां तुमकां पळोवंक शकता JMCन येयल्लो हांव रिक्वेस्ट करता आतां वास्को कित्याक निग्लेक्ट करता खबर ना ह्यान फुडें जेन्ना वास्कोचो MLA सांगतालो लॉकडावन करा तेन्ना कोणेन सरकारान कोणाचें आयकोंक ना आनी आतां रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक की वास्कोचें आसा जाल्यार एक नोटीस बोर्ड मारो वास्को पीपल आर नॉट अलाउड म्हणून काय समजना म्हाका हेंचें कितें चल्लां तें सो रिक्वेस्ट करता परत एकदा रिक्वेस्ट करता हेल्थ मिनिस्टराक की हितून तेंच्यांनी इंटरव्हीन करचें हे घडणुकेचेर सरकारान वास्कोकारांची माफी मागची म्हूण काँग्रेसीच्या संकल्प आमोणकाराची मागणी आमी कोण अच्युत न्हू आमी कोण हे न्हू कित्याक आमकां तुमी भिवून रावचे न्हू हांव मागता तुमचे कडेन कित्याक बाबा आमी वास्कोकार आमकां खबर आसा आमी सगळे जाण केअर घेता बट तो व्हायरस स्प्रेड जायत आसा तेज्या लागून जर एक मनीस घरान आमच्या बरो ना आनी जर आमी हॉस्पिटलान घेवन येता जाल्यार तुमी आमकां जर ट्रिटमेंट करपाना जाल्यार एक वायट गजाल हेजे जर जबाबदार कोण आसा जाल्यार गव्हर्नमेंट जबाबदार आसा हांव मागता हेल्थ मिनिस्टर विश्वजीत राणे तसोच CM आमचो प्रमोद सावंत हेजे कडेन मागता कित्याक तेंच्यांनी दोगांयनी वास्कोकारांची माफी मागची हो जो इन्सिडंट जाला हेच्या लागून हांव तांकां डायरेक्ट ब्लेम करता वास्कोकारांची जाहीर तेंच्यांनी माफी मागची विश्वजीत राणेन येवन भायर ओपनली तेणें वास्कोकारांची माफी मागची तशेंच CMन माफी मागची कित्याक हो इन्सिडंट घडला तो आयज एक वायट घडलेलो आसा जर अशें जावपाक लागले जाल्यार आयज फुडें वास्कोकारांक लोक Now somebody has to clarify what आमी कितें करपाक वास्कोकारांक फूल वचपाचें भायर वास्को भायर वचपाचें ना ते कोणें क्लॅरिफाय करपाय हांवें तो व्हिडिओ हेल्थ मिनिस्टर धाडला तेजो माई गोवाचो गोलवेकराचो नाव लेट्स सी वॉट आय होप द हेल्थ मिनिस्टर रिएक्ट्स ऑन दॅट इमिजिएटली तो इश्यू इज सकलर हो प्रकार सोशल मिडियाचेर व्हायरल जातकीच मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान त्या पेशंटाक फोन करून ह्या प्रकाराची चौकशी करूंक लायता कारवाय करता म्हणून उतर दिला असो प्रकार परत जावंक जायना म्हणून खंय मुख्यमंत्री उलयला ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट मडगांवां भिकारी कोरोना दुयेंती जावन सोंपले उपरांत गोंयांत खुबशे कडेन आशिल्ल्या भिकाऱ्यांचें कितें करपाचें म्हूण प्रस्न आयला शेल्टर होम करून सगळ्यांक दवरचे तांचे खावपा पिवपाची वेवस्था करची तांची टेस्टिंग करची म्हूण मागणी मुखार येवंक लागल्या तांकां लागून केशी लोकां मदीं नेटान पातळूंक शकता म्हूण भंय ह्या दिसांनी गोंयांत दिसाक 150 वयर केशी मेळूंक लागिल्ल्यान आदींच हुस्को हांगा काल मडगांव एक बेगर पॉझिटिव्ह मेल्लो आशिल्लो आनी आतांच आमकां आनी प्रेसाचेर फोन आयले की आझाद मैदानी खुबशे बेगर आसा तेन्ना हांव पुलिसेकूय रिक्वेस्ट करतलो आनी गव्हर्मेंटाकूय रिक्वेस्ट करता की तांकां खंय तरी एक ओल्ड एज होमान जावं खंय तरी तांकां जागो दिवचो आनी तांकां सगळ्यांक थंय शिफ्ट करचें नाजाल्यार तेंचे टेस्ट करचे म्हणून ते आमी ट्राय करतले की तांकां टेस्ट करचे आनी तेंचो रिपोर्ट एक घेवचो आनी कित्याक लोकांक तेंचे वयल्यान एक कितें स्प्रेड जावप करना ही आमी काळजी घेवपाची आसा. Considering the prevalent situation, we have to take a cautious approach to such kind of things. More especially because if you see, especially at the old market circle, we have witnessed many children or adults begging at the traffic signal, and wherein they literally come inside the car, basically, if it is a four-wheeler. And you never know how safe they are as far as the virus is concerned. When the spread of the virus is at such an alarming state, it is very much important that all these shelterless people, all these homeless people should be taken and put up in a shelter and given the proper food or whatever is required for them. पणजी आणि लागसरच्या वाठारांनी केशी मेळूंक लागिल्ल्यान सफाई कामगार उणे पडूंक लागल्यात. सातवीस बांदावयले जवळ जवळ 25 स्टाफ आमचे कामगार आशिल्ले थंयचे लोक आमचे कामगार आशिल्ले तांकां आमी अशें जे आमी चिवला आनी कामरा पाटा प्रमाणे तांकां आमी कामाक घेवचे ना म्हणजे हेचो इफेक्ट परिणाम आमच्या कामाचेर जातलो कित्याक दिसान दीस आमचे स्टाफ
आमकां ह्या कारणां खातीर लोकांक सक्तीचे लिवेट धाडचे पडटा. चिखले कोरोना केशी मेळटा म्हूण हेल्थ बुलेटिनान दिसना. लोक सुशेगाद, सरकारान लक्ष दिवचें. आनी जायते जाण म्हणटात ना चिकाली इज सेफ, कित्याक दुसरे सगळे गांवची नांवां येताय डेली अपडेट जाता. चिकालीचें कांयच अपडेटूय जायना, नांवूय बीन येयना. आनी रिसंटली आमी वॉयस रेज केल्लो रिगार्डींग डायरेक्टली आमकां डेथ केसीस येयल्यो. वी हॅव 3 डेथ केसीस इन चिकाली, बट एकूय पावटी आमचे चिकाली पॉझिटीव केसीस आहा म्हूण एकूय पावटी रिपोर्ट जावंक ना. इफ इट इज linked to Mangor Hill, there are other cases also. They are also linked to Mangor Hill. So why their names are coming like Wade aha, Baina aha? Where are they linked? My second question is, if Chikali is linked to Mangor Hill, till then we had around 30 cases. What about other ones? That time are 251 linked to Mangor Hill. So 251 minus 30. Where are the other cases? And why the location should not be told to people? कित्याक आतां इतल्योय केसीस गोंयान आसतल्यो where we don't know where is the location. So आमी एकामेका कडेन मेळटा तेन्ना we are not going to be cautious and that is dangerous. मजगती गांवांनी केशी मेळपाचें प्रमाण वाडत आसा. पर्येकेरी 10, कुडण्या 1, सुर्ला 2, हडफड्या 2, थिये 1, शिवोले 1 केस मेळ्ळी. कळंगुटे एका टुरिस्टाक कोरोना. परवरेक कोरोनाच्या 24 केशी. आमदार रोहन खंवटेन सरकारी अधिकारी आणि पंच वांगड्यांची ताकतिकेन बसका घेतली. So the cases are rising. So as and when the cases are rising, we will assess the situation and do sealing if required. Right now we have some cases in Porvorim. I will be going and seeing some of them also. So as and when situations arise, sealing, de-sealing, that decision that we will have to take. So as I had asked the Deputy Collector to organize an urgent meeting with the DYSP police, with the health officers, with her Mamlatdar and her teams. कित्याक मेन म्हणल्यार वाड्यार जंय कितें जालां जाल्यार ताजी इमिजिएटली हाव वी नीड टू रिएक्ट विथ इट. आनी ताचे खातीर पंचायतीचे सरपंच, पंच मेंबर्स आनी झेडपीक तांकां आपोवंक लायिल्ले. सो डेप्युटी कलेक्टरांचे सगळे मिटींग हांगा घेतले साल्वादोर दिमून हॉलान. दिस इज कंटिन्युअन्स टू द मिटींग आमी जी पंच मेंबरां कडेन अलॉंग विथ हेल्थ ऑफिसर लास्ट वीक घेतली ताजेर. आतां मेन इम्पॉर्टंट इज ज्यो केसी आज पर्यंत जाल्यात परवरी देर हॅज बीन लॉट ऑफ पीपल हू आर हॅव्हिंग सम फियर, सम एन्झायटी एंड ट्रायिंग टू अंडरस्टँड वॉट द सिच्युएशन इज. आज थोडे प्रोएक्टिव्ह मेजर्स घेतिल्ले आसा किपींग इन मायंड वॉट द फिगर्स आर. आज पर्यंत फिगर जे मेळ्ळ्या अराउंड 24 एज पर द हेल्थ ऑफिस रेकॉर्ड्स. नाव दीस 24 they are already being on their way to being sent to hospitals, or they are being for quarantining, or there some people are already sent to the hospitals. I have been made to understand that there is shortage of beds for which there has been delay. I am taking up this matter with the health minister and trying to sort out this issue की हे जे कोण आसा ताका immediately begin हांगाच्यान शिफ्ट करचे म्हणून. खंयचे एरिया आतां आमी तात्पुरती सील करपाचे टेस्टिंग स्वॅब कलेक्शन जावच्या पयलीं तेच्या बद्दल उलोवप जालें. आनी पंच मेंबरां वांगडाय इंटरेक्शन जालें की तांकां कितें प्रॉब्लेम एनकावंटर जाता जाल्यार केसी ट्रेस करपाक. समाज वावुरपी विनोद किनळेकरान न्यू वाड्यार मास्क आणि सॅनिटायझर वाटले. आता आमचे 2 सोमारसून आमचो श्रावण म्हयनो स्टार्ट जातलो. सो आयतारा एक गटारी अमावस जातली. सो गटारी अमावस्येक सगळे आमचे हिंदू भाव एक मजेन उमेदीन हांगा एक साजरीकरण करता. सो ह्या टायमार तेणी ही जी गटारीचे पयलीं लॉकडावन केलेली ती बरी खबर, कारण हे जे सगळी जमावट गर्दी जातली आनी ते साजरी करून खंय तरी एक बंदी पडटली आनी हे फुडें संक्रमण हो कोरोनाचो वाडपाचो खंय तरी बंद जातलो. सो कोविड-19 धरून गोंयाक सतावपी सगळे विशय सोडोवपा खातीर गोंय सरकाराक राज्यपाल सत्यपाल मलीक पुराय सहकार्य करता म्हूण राज्यपालाच्या सचिवान प्रेस नोट काढली. ब्रेस्तारा जाल्ल्या वादा उपरांत ही शिश्टाय जाली. सीएमाची राज्यपाला वांगडा सगळ्या विशयांचेर चर्चा जाली. राज्यपालांनी मुख्यमंत्री राज्याच्या हिता खातीर मेळून खंय काम करतले. राज्यपालान केल्ल्यो शिफारसी चालीक लायतले. मुख्यमंत्र्यान राज्यपालाच्या नावान मिडिया आड वक्तव्य केले आणि उपरांत राज्यपालान ताच्या आड स्पष्टीकरण दिले. विशय आणि लज वाऱ्यार गेल्या उपरांत विरोधकांनी सीएमाचेर खर टिका केली. शेनवारा राजभवनान प्रेस नोट काढून शिष्टाय केली. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. आता कमर्शियल ब्रेक रोखडेच मेळया.
दिवचले कोविड केअर सेंटर कोरोना पेशंटांक लागून उक्तें केलां. केशव सेवा साधना दिवचले वाठादेव सरवण हें सेंटर उबें केलां. असिम्टमॅटीक पेशंटांक ह्या सेंटरांत दवरतले. टेस्ट करतकच रिपोर्ट ये मेरेन घरात रावचें, फॅमिली बरोबर सुद्धा चड संबंध दवरचो न्ही म्हूण दोतोर शेखर साळकारान लोकांक उलो मारला. जो आसा न्ही लोकांक थोडी दिसता पॉझिटिव्ह आयली नेगेटिव्ह आयली. बेसिकली टेस्ट आहा त्यो 3 सध्या इम्पॉर्टंट आहा, 3-4 आहा. एक RT-PCR म्हणटा. RT-PCR रियल टायम पॉलिचेन रिएक्शन म्हणटा ताका. ती टेस्ट अवेलेबल सध्या इन गोंयान इज ओन्ली इन GMC आहा, विच इज द फायनल टेस्ट म्हणजे ऑथॉरिटी सारकी. ती जर नेगेटिव्ह आयली म्हणजे आमी म्हणटाले ती नेगेटिव्ह. ट्रू नेट आसा ज्यो खंय आसा आजिलोन आहा, मागीर आमचे ऑस्पेशन आहा, चिकाली आसा, त्यो ट्रू नेट म्हणटा आमी ताका. तातूंत 2 तरेचे टेस्ट आहा. एक पयली ते IgE म्हणून करतात. IgE जर पॉझिटिव्ह आयली देन ते कन्फर्म दॅट. ते दोनूय कन्फर्म आयल्यो जाल्यार यू आर कन्सिडर एज पॉझिटिव्ह. आनी तिसरी टेस्ट आहा जी एंटीजन टेस्ट म्हणून आहा. एंटीजन टेस्ट म्हणजे कितें, फास्टेस्ट सगळ्यान. नाकाचे स्वॉब काडले, मिक्स केले आनी ते सोल्युशन आहा ते प्रेग्नन्सी टेस्ट कशें आहा तशें ते किट्साचेर घाले, तुका पॉझिटिव्ह काय नेगेटिव्ह ती कळटा. ताजो फायदो कितें आहा, इमिजिएट मेळटा तुका रिजल्ट. फक्त प्रॉब्लेम इज इट इज 15% RT-PCR पेक्षा कमी. दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की एकदा तुजी टेस्ट केली की तुमी रिजल्ट यो म्हणसर तुका आयसोलेट करप सामकें गरजेचें आहा. हांव परत परत सांगता, इट इज सामकें गरजेचें आहा. लोक स्वॉब केलो म्हणजे आमी जाले आतां आनी ते भोंवतात गांवभर. सो इट इज नॉट करेक्ट. तुमी रिजल्ट यो म्हणसर आयसोलेट करपाचें, आपल्या फॅमिलीक सुद्दां मेळूं नाका जाता इतकें, कुशीक रावपाचें. रिजल्ट आयलो नेगेटिव्ह आयलो, यू आर फ्री. We have commenced our COVID care center, which is housed at Keshav Seva Sadhan, Sarwan, Bicholiam Taluka. It is having an capacity of around 71. So we are shifting COVID positive asymptomatic patients in COVID care center at Keshav Seva Sadhana. संजीवनीचेर सरकाराची भुमिकेन ऊस लावपी शेतकारांफुडें फुडाराचो प्रस्न उप्रासला. कांय शेतकार हळूहळू भाजयेचें पीक घेवपाक लागल्यात. भेंडे, वाल, दोडगी आनी पिपऱ्यांचे 3 म्हयन्यांत पीक काडूं येता. उत्पन्नय बरें येता. सरकारी नोकरेची गरज ना, मात हॉर्टिकल्चरान वेळार पयशे दिवचे म्हूण तांची अपेक्षा. संजीवनी नेटान चलताली तेन्ना फक्त ऊसाचें पीक घेवपी शेतकार आतां हळूहळू भाजयेचें पीक घेतात आनी परिणामूय बरो आसा. पळयात साकोर्डेंतली भाजयेची वेवसायीक शेती. संजीवनी बंद करपाचो जो वारो निर्माण केलो, तयार केलो, तेन्ना आमी मातशे थोड्यांचो ऊस उरला आनी तेन्ना कारणान आमी एक थोडा ऊस आसात आनी त्या शिवाय भाजये कडेन थोडे मातशें करुया म्हटलें. त्यामुळे भाजयेचें आमचें सद्याक सक्सेसफूल जाला ऑलरेडी. ही जागा जी आसा ती हितून पयलीं कांयच नासलें. आतां नवीन 1-2 वर्सां जालीं आतां हांव भाजी घेता हांगसर आनी ती भाजी आमी हांगसर आतां सद्याक काकडी लायिल्ली एका जवळ आमी फेब्रुवारी सुमार काकडी लायिल्ली आनी ती काकडी एक 900 स्क्वेअर मिटर जमीन आहा. ही 900 स्क्वेअर मिटर. ते काकडीच्या हेजेर हांवें जवळ जवळ 60,000 ते 65,000 हेजेर कमयल्ले आहा. ती काकडी सोंपता मागीर हांवें दोडगी घातली. गव्हर्मेंटाचें बी गव्हर्मेंटाचें सगळें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान दिल्लें आमकां बी आनी बी बरें आसा. तेन्ना हें मागीर काकडी हें घातलें, भेंडे दोडगी घातली आनी दोडगी आतां म्हाजी ऑलरेडी जाली. आतां ऑलरेडी आतां 3-4 ट्रान्सपोर्ट केल्या हांवें, म्हणजे हांगा हॉर्टिकल्चर दिल्लें आसा. नियोजनबद्ध शेती केल्यार सरकारी नोकरेची गरज ना. लोकांनी भाजयेचें पीक घेवं येता म्हूण राजेंद्र देसायाचें मत. पोरू ह्याच प्लॉटाक म्हाका जवळ जवळ 1,10,000 प्रॉफीट मेळ्ळें ह्या हेजे दोडग्यांचेर. अशें जर भाजी करीत आमकां भायल्यान जर भाजी हाडच्या परस ही गोंयान जर कितलेच जमनी आसा आनी जर भाजी करीत जाल्यार फायदेशीर आहा. आज सर्विसेक वयच्या परस भाजी केल्यार फायदेशीर. 3 म्हयन्याचें पीक व्हडलें न्हू, 3 म्हयन्याचें पीक 3 म्हयन्यान जर हांगसर आमकां इतलें मेळों जाल्यार गोवोरमेंटा कडेन जॉब दी म्हणपाची गरज ना. हॉर्टिकल्चरान वेळार पयशे दिल्यार शेतकारांक आदार जातलो आनी उर्बा मेळटली म्हूण राजेंद्र देसायाक दिसता. आनी तेन्ना हॉर्टिकल्चर आमकां ऑलरेडी रेट हो मातसो कमी पडटा म्हूण करतलो कितें, कांय चान्स ना न्हू. तेन्ना हॉर्टिकल्चर रेटूय मातसो वाडोवपाक जाय आनी सगळ्या शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिवपाचो गव्हर्मेंटान. तुमी हॉर्टिकल्चर भाजी घाल, तुमी रेट फिक्स दिया म्हणून. सो आतां तुमी ऊस लावपाचो सोडलो काय कशें कितें? ना, ऊस सोडूं ना. जो मेरेन फॅक्टरी बंद जायना तो मेरेन ऊस सोडपाचें ना आमी. आनी फॅक्टरी बंद जाल्यारूय आमी ऊस लायतले. ते कितें करपाचो फुडलो विशय आमचो, कळ्ळें. म्हणटूच आमी हें केलां आनी तें केलां, दोनी कडेन ऊसूय आहा आनी हें आसा. प्रुडंटा खातीर साकोर्डे सावन विवेक प्रभू. पेडण्या केरी दर्या देगेवेली राखणे वणत आनी वॉकिंग ट्रॅक व्हांवन गेलो. 16 कोटी रुपया मोडून फाटल्या सरकाराचो प्रोजेक्ट दर्यांत. हे सगळ्याची विजिलन्सा वरवीं चवकशी करून संबंधिताचेर कारवाय करची म्हूण मागणी जाता. जी कितें थोडीशी राखणे वणत कोसळून गावाक ताचो धोको उप्रासत म्हूण हुस्को. आणि ज्या आपत्तीला
माझ्या दृष्टीनं पूर्णतः सरकारचे इंजिनियर जे आहेत ते इंजिनियर जबाबदार आहेत. कारण ही जी सॉईल इरोजन होत होतं म्हणून भारतीय जनता पार्टीच्या कारकिर्दीत लक्ष्मीकांत पार्सेकर यांनी ही योजना आखली होती आणि त्याच्या योजनेतून हे काम पूर्ण सुरू होतं. पण ह्याला लक्ष्मीकांत पार्सेकर किंवा सरकार जबाबदार न म्हणता जो इंजिनियर असतो तो त्याच्यातला अभ्यासू असला पाहिजे आणि इंजिनियरच्या कामात खो घालण्याचं काम कोणी करतं असं मला तरी वाटत नाही. पण इंजिनियरने आपल्या दृष्टीनं चांगलं इंजिनिअरिंग करून जर ते धडा बांधली असती तर हा प्रकार असा घडला नसता. त्यापेक्षा जे आहे ते आहे. सरकार विनाकारण नको तिथे पैसा खर्च करतो. ज्या गोष्टी करायला पाहिजे तो करत नाही. हा माझा त्यांच्यावरती आरोप आहे. आणि सुंदर प्रोजेक्ट आसलो ते बरो एक वॉकिंग पाथवे सुद्दां तयार केल्लो. खुबशे केरी गांवचे न्हू ह्या भागाचे आजूबाजू गांवचे सुद्दां लोक थंय वयताले सांजे ते चलपाक किंवा एक टायम बरो फॅमिली वांगडा टायम स्पेंड करपा खातीर. आणि आयज ही दूरदर्शन 16 कोटी हो धाकटो अमावंट न्हू, बरो व्हडलो अमावंट. 16 कोटीन जर मोडला जाल्यार म्हाज्या हिसपान ते लायफ लाँग उरोंक जाय. एक 7-8 वर्सान 16 कोटी मोडले, परत आतां 16 कोटी मोडटले अशें जावंक फावना. सो हेचेर म्हाज्या हिसपान सरकारान बरी विजिलन्सांतल्यान इन्क्वायरी जावंक जाय. हे दुर्लक्ष जे डिपार्टमेंटान केला तेका इतकें मागणी करता की तेचेर तेंच्यांनी लक्ष घालचो. आणि थंयसर कन्सर्न आमदार आहा तो बेजबाबदारूच आहा. कित्याक तेणी अजून पर्यंत सायड विजीट करूंक ना, अजून पर्यंत पळोवंक ना कशें कितें थंयसर परिस्थिती आहा ती. तशें हे उरले जाल्यार आनीकूय कोसळोन गांववाल्यांक तेचो धोको आसा. दोतोर सुवर्णांचे ट्रिनिटी होमिओपॅथीक क्लिनीक, कॅफे आनी सेंटर फॉर लर्निंगाचे मडगांव उक्तावण जालें. आमदारांनी आदलो मंत्री विजय सरदेसायान क्लिनिकाचें उक्तावण केलें. ह्या पॅन्डेमिकांत असल्या वाठारांत होमिओपॅथीक क्लिनिकाचो लोकांक फायदो जातलो म्हूण विजय उलयला. गोंयांत भिवपाची गरज आसा. मुख्यमंत्र्यानूय कोविड टेस्ट करप गरजेचें म्हूण तो उलयला. I have started Trinity Clinic, which encompasses another 2 more components, and the one is the cafe and the other is the learning center. I cannot stop being a teacher, so I continue with the teaching. All my talents that I have for the last so many years that I have inculcated in them, I need to express it so that more and more people come to know about these different issues that can be taught. Yeah, so now we have a direct access to immunity boosting, much required in these days. Goa is very unsafe, unlike what the Chief Minister says. That कांय भिवपाची गरज ना म्हणून तशें कांयच ना. सामकी भिवपाची गरज आहा. The virus has reached his doorstep. His bodyguard has been tested positive. So there is a huge need for even our Chief Minister to get himself tested, because otherwise he'll make Goa more unsafe. According to me, it is he who has made Goa unsafe. Not that I am saying that everything should be locked down. There has to be a balance between lives and livelihood. But at the same time, there has to be some sort of a thoughtful action. It cannot be knee-jerk reaction. I am today very proud of my sister and her family, Abelino, daughters. मनोरा राया मोठे झाड पडून एका घराचे बरेच लुकसाण झाले. वीज खाती आनी फायर ब्रिगेडीन खबर मेळटना सुवातेर काम सुरू केले. दिवचले बस स्टँडार काँग्रेसीन फोंडकुलांनी झाडां लायतनाच कदंबान थंय तात्पुरती फोंडकुलां पुरयली. जाल्यार गोंय सरकारान शिक्षकांचेर अन्याय सुरू केला. केंद्र सरकारची वर्क फ्रॉम होमाची गायडलायन आसतना कोविड काळात तांकां वेगळो नेम गंव तांदूळ वाटपाक लावपाचे प्रकार करून जाले. आता पगाराकडे अन्याय म्हूण आपान फोग काडलो. मनोरा राया फ्रांसिस्को बार्बोजाच्या घराचेर मोठे झाड पडून सुमार 50,000 लुकसाण झाले. वीज खाते आणि फायर ब्रिगेडीन सुवातेर वचून काम सुरू केले. जांभळी झाड मोडून पडलां आणि घरां डॅमेज जाल्या. ते घरां डॅमेज जावन तांकां उणे उणे 35,000 to 50,000 लॉस जाला. फायर ब्रिगेडी आपयल्या. फायर ब्रिगेड रोखडी येवन तियान कातरून रूख कातरून पोल बोर्ड सायडी काडून इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा मनीस येयल्ले आसा आनी एक थोडे वखदान हिंगा लायटू येतली. हांव चड देव बरें करूं म्हणटा लायटी डिपार्टमेंटाक, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक, तशें निलेश काब्रालाक, कित्याक तेंची सर्वीस इतली फास्ट विदीन 5 मिनिट्सान ते येवन हिंगा लोकां तियांनी पोतकी लायट रिस्टोर केली. तेच भाशेन हांव डेप्युटी डायरेक्टर फायर सर्विसाकूय थँक्यू म्हणटा नितीन रायकाराक, कित्याक तेणें रोखडी फायर ब्रिगेड धाडून हिंगा तो रूख कातरून पोल सायडी काडून रोखडें काम हिंगा रस्तो बस क्लियर केलो. दिवचलच्या गलगल्याक आयिल्ल्या कदंबा बस स्टँडाच्या फोंडकुलांनी काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी झाडां लायल्या उपरांत कदंबाक जाग आयली.
तांणी तात्पुरती फोंडकुलां पुरली. सगळ्यात पयलीं हांव ह्या कर्मचाऱ्यांचे धन्यवाद म्हणटा की दिवचलकारांच्या समस्ये खातीर तेंच्यांनी खंय तरी सुदरपाक ते हातबोट लायले तेंच्यांनी. ताका लागून हांव आयज परत एकदां सरकारा कडेन परत एकदां मागणी करता, ही टेम्पररी वर्क जो कितें चल्ला हो करचोच ना अशें न्ही पावसा खातीर, पूण तेचेर एक फायनल सोल्युशन तेचें काडचें. जो बस स्टँड आयज सँक्शन जाला त्या बस स्टँडाचें काम बेगिनात बेगीन सुरू करचें. सरकार टिचरांचो अपमान करता. सेंटर गव्हर्मेंटान शिक्षकांक वर्क फ्रॉम होम सांगला, मात गोंयांत गंव तांदूळ वाडपा पासून ते पगारा कडेन खेळ करून अन्याय करपाचें काम प्रमोद सावंत सरकार करता म्हूण आपाच्या एल्विस गोमसान फोग काडलो. सरकार टिचरांचेर खूबच अन्याय करता अशें दिसता. आतां लेटस्ट म्हणल्यार टिचरांच्या सॅलरीक लागून वाद जाल्लो आसा. पयलीं तांकां सर्वे करपाक म्हणून धाडले, मागीर तांकां गंव आनी तांदूळ वाडपाक धाडले, मागीर आतां तांकां इस्कॉलांनी जबरदस्तीनी आपयता शिकोवपाक. सेंट्रल गव्हर्मेंट म्हणटा टिचरांनी घरा बसचें आनी शिकोवचें. आनी आतां हे सॅलरीक लागून जो वाद निर्माण जाला हातूंतल्यान एक सिद्ध जाता की एज्युकेशन फिलॉसॉफी जी आसा गोंय सरकाराची ती सारकी ना. एज्युकेशन इज द लास्ट प्रायोरिटी फॉर दीस गव्हर्मेंट अशें दिसून येता. नाजाल्यार तुमी दिल्ली पळया, थंय एज्युकेशन इज अ नंबर 1 प्रायोरिटी. कित्याक दिल्लीचो सरकार आपल्या टिचरांक बरो रेस्पेद दिता आनी म्हणून ही कॉन्फिडन्स टिचरांची वाडयता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. खबरां हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां ट्विटर, फेसबूक, प्रुडंट ॲप, टाटा स्काय ॲप, जिओ टीव्ही ॲप, प्रुडंटाच्या वेबसायटीर लायव्ह मेळटा. फॉलो प्रुडंट. स्टे होम, स्टे सेफ. पळयत रावात प्रुडंट. देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.